खेळा मंत्री गोविंद गावडेन मंगळारा सकाळी मळकर्ण्या आणि सांग्या मैदानाक अचकीत भेट दिवन मैदानाची पळोवणी केली। ह्या वेळार सांग्याचे आमदार आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। सांग्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे बेगोबेग नूतनीकरण करतलो तशेंच खेळा मैदानाचेर गरजेच्यो सगळ्यो खेळपा खातीर साधन सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। आज सांगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा तेका एक आदरणीय मंत्र्याच्या आमचो लागींचे इश्ट सुभाष बाब फळदेसाय यांच्या आग्रहास्तव आज ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक हांवें भेट दिल्ली आसा। जो तुवें प्रश्न जो केल्लो आसा तो प्रश्न तितून सत्य आसा। आय हॅव गिवन अ एश्युरन्स टू ऑनरेबल मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो एक्झिस्टिंग जो आसा तेका अपग्रेड करतलो, जो बॅडमिंटन कोर्ट आणि ती जिम फॅसिलिटी जे इक्विपमेंट आमकां प्रोवायड जे करपाक जाय ते ऑन फास्ट ट्रॅकाचेर ही सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचे आय हॅड गिवन अ एश्युरन्स।